मार्केट आमचं म्युन्सिपालिटीचं मार्केट फिश मार्केट रेडी झाला आता. तर त्याबद्दल दोन इश्यू आले. इट वॉज अबाउट नोटिफिकेशन ऑफ द मार्केट. सो नोटिफाईड म्हणल्यार आता एक रूल इट्स लाईक इट्स इन द बाय लॉज की जर तर एक नोटिफाईड मार्केट 1 किलोमीटर अराउंड द नोटिफाईड मार्केट फिश कॅनॉट बी सोल्ड, फ्रेश फिश कॅनॉट बी सोल्ड. सो दॅट वॉज सद्याक सिट्युएशन अशें जालां वास्कोन की आरेवाड्यार जे बोटीकार आहेत थोडे ते आपले नुस्तें थिंगा विकताय आनी ते किलांनी विकताय. आनी जायते लोक जे आहेत थिंगाय घेताय नुस्तें. थोडे फातरान वयताय, थोडे थिंगाय वयताय नुस्तें घेवपाक. सो जायते लोक आमकांय म्हणटाय ते आमकां थिंगा आमकां सोय म्हणटा किलान आमकां सोय म्हणटा तो लोक हिंगा मार्केटान किलान कितें विकनाय. सो दॅट वॉज अ डिस्कशन दॅट हॅपन्ड ओवर देयर इन द मिटींग. नोटिफाय करपाक आमी डिसायड केला, मार्केट नोटिफाय करपाक डिसायड केला. हेवूय नोटिफाय करतले आनी आमचे 2 फिश मार्केट आहे, एक हिंगा एक बायणा. ती बायणा मार्केटूय आमी नोटिफाय करपाक एक डिसिजन आतां आयज घेला. आता तिघांच्या जे सिटीनूय सांगला देर इज इतले स्लॉट्स आहेत बसपाचे. सो विथ रिगार्ड्स टू दॅट बसपाचे जे स्लॉट्स आहे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहे जे पयलींचे आमचे नुस्तेकांत जे आहेत ती बसतलीच. लेडी ऑफ वेलंकनीचो स्टॅच्यू जो आहा पळय तो आतांचो न्हू. तो स्टॅच्यू नुस्तेकारान जायते वर्सां पयलीं घायल्लो थिंगा ते फेस्त देखून करताले. सो दॅट इज अ रिलिजियस सेंटिमेंट दॅट हॅज बीन देर एंड इट्स बीन देर फॉर सो मेनी. हो इश्यू आतां केला, हो इश्यू आतां जाला आनी मुद्दम केला. पूण हो इश्यू आतां जाला पळय द सोल्युशन फॉर दॅट इज वॉट. आतां ते स्टॅच्यू जो आहा आतां कोण समबडी सायटींग द सुप्रीम कोर्ट रूल. There is some Supreme Court order. We've not yet gone through that, but they're citing that Supreme Court order which says that a religious idol cannot be placed in premises which is built by the government. This is what the order states. This is what the complainant has said. But as far as the municipality is concerned, we are very clear. आम्ही clear आहे की तो स्टॅच्यू पयलीं देखून आसलो. एनिमल शेल्टराचो प्रॉब्लम सारको पयलींसून वाचलो आनी हालीं 2 वर्सां जालीं आमच्या कावन्सिलरांनी खूब जाणांनी बोवाळ घातलो बाबा ते सारकें काम करना आनी अख्ख्या वॉर्डान प्रॉब्लम जाता. लोकांच्या आंगाचेर कुत्रो येता आनी इवन कंप्लेनी बसून येयलेली ती बाबा कितें तें आहा ते इंजेक्शन कितें आहा ते करिना म्हणून कळ्ळें न्हू. आयज तेणी आमकां सांगलें जाल्यार आमी म्हणटा तुमी रन कोण करता. आमी जेन्ना पेमेंट करता जाल्यार तुमी दुसऱ्या भायल्या कडसून तुमी पयशे घेवपाचे ना. पूण तेंच्या तोंडारूच तेणी सांगलें बाबा आमी 3,000 चार्ज करता म्हणून. इट इज रॉंग फ्रॉम देर पार्ट. तेंच्यांनी चार्ज करपाक जायना, तेंच्यांनी फ्री दिवपाक जाय. तो कोणाचो पर्सनल कुत्रो आसूं न्ही नाजाल्यार तो आमच्या रस्त्याचेर आमचो कुत्रो आसूं न्ही तेका तुमी चार्ज लावपाक तुमकां अधिकार ना. कित्याक तुमकां पेमेंट आमी करता. खुबशे कंप्लेनी आहा तांकां आमी सुदारपाचो टायम दिला. आमी 2-3 म्हयने टायम दिल्लो आसा. त्या हेतून जर ते सुदारना जाल्यार आमी तांकां काडपाचो आमी केला. 2 फिश मार्केटां, एक बायणा आनी एक वास्को. आनी कावन्सिलान चिंतलां की ते दोनूय नोटिफाय जावपाची. एक्चुली ती नोटिफाय पयलीं जावपा आसलेली. पयलीं इतलीच जाता इतली वर्सां 40-15 वर्सां जाली म्युन्सिपालिटी चालू आसा म्हणून नोटिफाय करूंक ना म्हणल्यार एक्चुली वायट गजाल. पण आतां हे कावन्सिल जे नवे कावन्सिल येयला कित्याक हेचे तरी आमी हे नोटिफाय घेवन सोदता की दोनूय फुडले कावन्सिल जेन्ना येतले ताका हें जावपा जायना बाबा हें मार्केट फिश मार्केट काय दुसरें मार्केट काय म्हणून आमी हे नोटिफाय करपाक चिंतला आनी सगळे कावन्सिलर हे नोटिफाय करपा खातीर सगळे रेडी जालेले आहा. सर्टन कंडिशन आहा ते आमी घालून मागीर ते नोटिफाय करता. आयज इतली वर्सां मार्केट चलता. मार्केट म्हणून पेक्षा नांवाचो मार्केट आहे तो नोटिफाय जाल्लो नासलेलो. सो आयज चेअरपर्सन आमच्या फ्रेंड हाडलो की तो मार्केट नोटिफाय करपाक जाय म्हणून. आनी बरी गजाल आहा नोटिफाय करपाक जाय. नोटिफाय करतलो जाल्यार सायमल्टेनियसली हांगा एक बायणाय फिश मार्केट आसा. सो आमी इतलें सांगलें ताका की तो करतना बायणाचोय फिश मार्केट नोटिफाय करप. आयज हांगा अशें चलता की होलसेलर आनी रिटेलर हेंचो इश्यूज आसा. होलसेलर थोडे एक 7-8 जण भाव आमचे आनी हीच फिशरमॅन आहा. सो होलसेलर म्हणटा पळय तेन्ना ते सवा विकता म्हणून आतां तांकां बंद करतात आनी भितर सरता. हो विशय तेजो चल्लेलो आसा. सो आमी थरलेले आसा की जे होलसेलर आहा पळय तांकांय बसता जाल्यार तेंच्यांनी होलसेल म्हणून ना सगळे कंबायन आनी तांकां भितर जागा एकोमोडेट करपाक तांकां बसोवपाचें. सो तो आतां आमचो आमदारूय सक्षम आसा आनी चेअरपर्सनूय बरो आसा. ते हँडल करून ते काम करतले. फिश मार्केट जातले. हांव डिसिजन घेतला की दोनूय मार्केट नोटिफाय जावपाक जाय. आमचे फिश मार्केटाचो इश्यू आसलेलो. लास्ट मिटिंगेक आमी तेजेर डिस्कस केल्ले आनी डिस्कस करून आमी तांकां सांगलेलें की एक आमकां तेन्ना कळोन येयल्लें की एक MOU सायन केल्लो. कित्याक तो MOU आमच्या मिटिंगेक केन्ना रेटिफाय जावंक ना. सो तो आमकां जेन्ना आयज सर्क्युलेट जालो आनी आमी तो वाचलो तितून एक 2-3 पॉयंट येता. त्या पॉयंटाचेर आमचें खूब डिस्कशन जाल्लें आसा.
की बेसिकली एकदा फिश मार्केट नोटिफाय केलें न्हू की 1 किलोमिटराच्या रेडियसा अंडर आनीक कोणाकूच नुस्तें विकपाचें परमिशन आमी म्युन्सिपालिटी दिवंक शकना ते कायद्यान बसयल्लें आसा. सो आमी जेन्ना हे डिसिजन घेता नोटिफाय करपाक तेन्ना आमी पळोवपाक जाय की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन गोंयकार जे आहा पळय तांकां सगळ्यांक हो मार्केटाचो उपयोग जावपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सिंपल सांगता, आमचे बोटकार आसा, बोटकार भाव आपले कितें करता, नुस्तें धरून हाडटा ते लोकांक विकता आनी तांकां रायट दिवपाकूच जाय विकपाक, कित्याक ते नुस्तें धरून हाडटा ते विकपाक लोकां खातीर हाडटा, कंज्यूम करपाक लागून हाडटा. आतां इश्यू खंय आसा, आमचे पोनेळकार भाव आसा तांकां धोको खंय आसा, ते खंय विकतले. फाल्यां समज आमी तांकां समज जागो दिना विकपाक जाल्यार आमी ते एक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची जे आमी तांकां ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा किंवा तांकां आमी रायट म्हणटा तांकां नुस्तें विकपाक, तो आमी तांकां खंय दितले. फिश मार्केट जाता तें बरें जाता आनी वाचून कितें डेव्हलपमेंट जावप आनी कितें जावप म्हणजे बरी गोश्ट अशी तें बरें कितें जालें तें कितें केलां तें बरें केलां. पूण कितें आमच्या म्हाज्या भयणीचे प्रॉब्लम आहा मातसो एक तें इश्यू आहा बाबा, कितें एक जे सायबीण मागीर आहलें पळय पयलीं स्ट्रक्चर आहलो पळय ते सायबीण मागीर पयलीं आहलोली. आतां तेंकां कितें जाय जी सायबीण मागीर आसलो तें आमकां सायबीण मागीर जाय कितें जाता आतां आमी पासून घरांतली भायर सरता आतां भितर सरता पयलीं देहा तुपा म्हणटा भितर सरताय. आतां ती हार्य मातशी देवाचेर मुर्तीचेर नजर पडली काय ना देहा तुपा म्हणटली भितर सरतली तेंगे उमेद अशी आहा एक सायबीण मागीर आसची म्हणून आनी तेंकां जाय ती सायबीण मागीर आसलोली. आनी हांव मागता आमची म्युन्सिपालिटी आमची कौन्सिलरांची कोणाची ऑब्जेक्शन ना, सगल्याक आमकां जाय थिंग सायबीण मागीर बसयलेली सगळे कौन्सिलरान आमकां उलयलां जी सायबीण मागीर मूर्ती हाडली थिंगा धरची म्हणून. आनी हांव मागता आमची कौन्सिलरां कोणा ते MLA कोणा सगळ्या कोणाचो मार्केट मारला आमच्या म्युन्सिपालिटीन तेंच्यान जाता तशे भाशेन आहा त्या भाशेन तांकां ते सायबीण थिंग घालून दिवची. ॲक्च्युली आमकां एक कंप्लेन लेटर आयिल्लें त्यांच्या बद्दल जे एक्झिस्टींग जे सांबाळटा PFA तेंचे बद्दल तेंच्या कंप्लेन लेटर आयिल्लें की ती शे डॉग्साचे चार्ज करता जावं प्रॉपर फॅसिलिटीज दिना. प्लस फाटल्या दिसांनी एक आनी एक सेकंड ग्रूप येयलें की तेंच्या कडेन जी सर्वीस जावपाक जाय जी आमचे जे एनिमल्स आसा तेंच्या रिगार्डींग ही सर्वीस जावपाक जाय, प्लस जे वाड्या स्टलायझेशन जावपाक जाय तें सुद्दां सारकें जायना अशें कंप्लेन येयली. तशेंच आमचे खुबशे जे कावन्सिलर्स आसले तेंचे कडल्यान कंप्लेन्स आसली बारीक. सो आतां सिन्स आमी तेंचे कडेन अग्रिमेंटान आसा आमी डायरेक्ट तांकां काडपाक शकना, पूण आमी तांकां वॉर्निंग दिलां आनी तांकां सांगलां तांकां टायम पिरियड दिला की लेटेस्ट 3 म्हयन्यांचो टायम दिला. तेंच्यांनी आपले जी तेंची चुको आसा जे तेंच्या कडेन मिस्टेकी जाता जावं ते खंय तरी फाटीं पडटा कमी पडटा ते तेंच्यांनी सुदरोवचे आनी आसले तशें म्हणजे लोकांक बरी सर्वीस दिवची. सेकेंडली आनी एक ग्रूप आसा एनिमल लवर्स. वी ऑल आर एनिमल लवर्स. आमकां बी जाय की जे आमचे जनावरां आसा तांकां बऱ्या पद्दतीन दवरची. सिन्स PFA म्हाज्या वॉर्डान आसा म्हाका खबर आसा थंय कितलो प्रॉब्लम जाता तो जागो धाकटो आसा थंयसर तांकां मेंटेन करपाक प्रॉब्लम जाता, प्लस वास येता, खूब म्हणजे खूब इश्यू आसा आनी ताका लागून सरावंडींग जे लोक आसा तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. आतां सिन्स हो इश्यू येयला म्हणजे खूब तेंपान खंय तरी हांव परत वयर सरला इश्यू म्हणटकूच हांव आमचे जे वास्कोचे MLA आसा तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की तेंच्यांनी खंय तरी एक बरो जागो दुसरे कडेन पळोवचो ज्या जाग्यार तेंचे बऱ्या तरेन आमी तांकां केटर करपाक शकता, बऱ्या तरेन तांकां सर्वीस दिवपाक शकता. कारण म्हाका याद जाता की फाटल्या फावटी जेन्ना MLAन विजीट केल्ली थंयसर तेन्ना तेणी आमकां आश्वासन दिलें की जाता तितल्या बेगीन आपूण खंय तरी दुसरे कडेन जागो पळयतलो आनी ते शिफ्ट करतले. आनी म्हाका दिसता की ते आतांचे जे चालू आसा ते पयल्यार ते खंय तरी परत तितून लक्ष घालतले आनी आमचे शिफ्ट करपाक आमकां हेल्प करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.